एका मागोन धाडटा एका मोनात एका काळजात तुझे नावी सोम्या आमी आयला भाव भयणीचे मोगा मेळ्ळी जेजू तुजो मधुर सांगात बघता एका मोनात एका काळजात तुझे नावी सोम्या आमी आयला भाव भयणीचे मोगा मेळ्ळी जेजू तुजो मधुर सांगात बघता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुमियन जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा बापा समोग आणि देवा पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो. जेजू ख्रिस्ते मुखार भाऊन आणि बहिणीनो जेजूच्या पवित्र स्नानाचे परब आज इगर्जमता संभ्रमता. या संवसारी आयिल्लो जेजू आमची सोडवण करच्याक पूण ती करच्या पयलें पातकी लोकां खातीर आपूण आयला म्हणून उतराण मात न्हय आपणाक पातक्यां सांगता वोलायता एक करता आनी पवित्र स्नानीक जुवांतान घेता. आनी हे घेवच्या वेळी सगळ्या त्रित्वेचो प्रकाश या उगडापण जाता. देव बाप उलयता पवित्र आत्मो जेजूचेर पारव्या रुपी येवन देवचेर असलें दृश्य हिच्या वांजलान आमकां पळोवंक मेळटा. आनी आमी हर एकल्याक पवित्र स्नान मेळ्ळा आनी पवित्र स्नान मेळटना जें कितें जेजूक जालें तो अणभव जालो तो आमकांय जावंक आसा. जावंक पुरो आमच्या भायल्या व्यक्तित्वाक कळचें ना पूण आंतरीक जावन थंच घडटा. देखून आज आमी देवाक अर्घ दिता हांव ह्या पवित्र स्नानांत आमकां भागीदार करन देवाची भुरगीं करून घेतल्याक आनी त्याच प्रमाणे जशें जेजू त्या पवित्र स्नाना वरवीं प्रेरीत जावन आपणाचें मिसांव घेता तसलें मिसांव जें कितें आमकां देवान दिलां तें मिसांव करूंक जाय अशी मजत आमी आज मागून घेवया. पवित्र मिसाचें बलिदान भेटयतना उळकून घेवया आमी पातकी म्हणलें सत. सांगात म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुणे हांव उसारून सांगता मनांत चिंतून आनी तोंडार उसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासून घेवन सांगपार सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. आनी शक्ती ताच्या इष्टान संसारी सर्वेस्वरा देवा सर्वींच्या राया सर्वपदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवा पासून
जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्तुता सोनिया देवा देवाचे शेळी तो संसाराचे पाप काढता आमची काकून कर तू बापाच्या उजव्यान बसलाय आमचे वागणे मानून घे कितल्या पवित्र सांगाती देवा बाची महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू भोवे एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थूया. सर्व पदवेदारा शासनाच्या देवा जॉर्दान नदींत जेजून स्नान घेतले पवित्र आत्मो ताचेर देवलो आणि तो तुजो अपुरबायेचो पूत म्हणून तुवें सभे मुखार परगटले उदकान आनी पवित्र आत्म्यान नव्यान जल्माल्ल्या आणि तुवें आपणायिल्ल्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या मोगांत थीर रावंक कृपा दी. हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. इसाया प्रवादाच्या पुस्तकांतले वाचप. बुजोवन दिया म्हजे पोरजेक बुजोवन दिया म्हणटा तुमचो देव. जेरुसलेमाच्या काळजा कडेन उलया आनी तिका परगट करा. तिचे साखरेचे दीस संपले तिच्या अपराधाचे फरीकपण दिवन जाले. सगळ्या तिच्या पातकांक सरस्वराच्या हातांतली थोडी ख्यास्त तिने भोगली. एक ताळो भोब मारता. अरण्यान सरस्वराक एक वाट तयार करा. पाड पडलेल्या प्रदेशांत आमच्या देवाक एक नीट रस्तो करा. हर एक फालकें भरोवन येवं दी. हर एक पर्वत आनी दोंगर समतळ जावं दी. ऊन सकल सुवात सपट जावं दी. फण फोटकुलां आसलेलो जागो मैदान जावं दी. तेन्ना सरस्वराची महिमा परगट जातली आनी अख्ख्या मनशा कुळाक ती दिसतली कित्याक सरस्वराचे तोंड उलयलां. सियोनाक बरी खबर हाडटल्या दुता उंच पर्वताचे सोडून वच. जेरुसलेमाक बरी खबर हाडटल्या दुता व्हडल्या ताळ्यान भोब मार. भिरांती विणे भोब मार आनी जुदाच्या शाराक सांग हांगा आसा तुजो देव. पळय सरस्पर आपले पदवेन येता. आपल्या बलिश्ट बावळ्यान तो अधिकार चलयता. ताचे इनाम ताचे सोवें आसा. ताच्या जैताचें फळ ताचे फुडल्यान वेता. एका गोवळ्या भाशेन तो आपल्या हिंडाक सरयता. आपल्या हातांनी तो शेळयांक एकठांय करता. आपल्या हड्ड्या लागीं धरून तांकां तो व्हरता आनी दूद दितल्या बकऱ्यांक जागृतायेन चलोवन व्हरता. देवाचे उतर हे देवाचे उपकार. सर्वेस पोराक नावा तासो एकल्या सोमात व्हड वैभव. अज्ञा मुच्या सर्वेस पोराक नावा तासो एकल्या
परस्परामुच्या देवा कितलो तू वर्तो महिमेन आनी वैभवा भरलो प्रकाश भरीत मानता नेसलो माठवा भाशे आकाश तू धरता अज्ञा मुझा सर्वेस पोरात नावा तासो एकल्या सोमा वैभव कितली विचित्र तुझी कर्तुआ सर्वेस पोरा सगळी ती जाणवाये तुवें केल्या तुझ्या रसनांनी प्रितूम सगळी भरपूर भरल्या आपले कितलो विशाल तो दर्यो तांतू असतात लेख मीत ना तितल्यो ल्हान आनी व्हड जिवी अज्ञा मुझा सर्वेस पोराक नावा तासो एकल्या सोमा व्हड वैभव वेळा वेळा तूं पोषण दितलोय ती तुजेरच दोळे लावन आसा तूं दिताय तेन्ना ती एकठांय करीत आसा तूं हात उगडताय आनी ती पोटभर खावन दादोशी जाता अज्ञा मुझा सर्वेस पोराक नावा तासो एकल्या सोमा व्हड वैभव अज्ञा मुझा सर्वेस पोराक नावा तासो एकल्या सोमा व्हड वैभव सांव पावलून तिता बरयल्ल्या पत्रांतले वसप मोगाच्या बाबा सगळ्या मनशाकुळाक थारान हाडच्याक देवाची कृपा आतां प्रत्यक्ष जाल्या सर्व अधर्म आनी संवसारी आशा सांडून ह्या संवसारांत मितीन नितीन आनी भक्तीन जियेवंक आनी आमच्या वर्त्या देवाच्या आनी सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या महिमे बरीत येण्याक बागी बरवर्शान वाट पळोवंक रावंक ती कृपा आमकां शिकयता आपणाकच ताणें आमचे पासत बलिदान कसो भेटोवंक दिलो सर्व खोटेपणांतली आमकां सोडोवचे खातीर आनी आपणाक मानवता आनी बऱ्या करण्यो आदारूंक उर्बेता तसली एक पर्जा विंगड कर दवरचे खातीर ताणें हें केलें पूण देवा आमच्या सोडवणदाराचे बरें मोन आनी दयाळाय संवसारांत प्रत्यक्ष जाल्लीच ताणें आमकां सुटका दिली आमीच केल्या बऱ्या करण्या वरवीं न्हय बागार आपले काकुळतीन ताणें आमची सोडवण केली ही सोडवण पुनर्जल्माच्या स्नाना मरिफात आनी पवित्र आत्मा दिता त्या नव्या व्यक्तित्वा मरिफात ताणें आमकां फावो केली हो पवित्र आत्मो आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्त मुखांत ताणें आमचेर दादोशी मापान धाडला अशें ताचे कृपे वरवीं पवित्र जावंक आनी बरवशा वरवीं ससनाचे जिणयेचे दायज जावंक आमकां फावो जाला देवाचे उतर हे देवाचे उडकार
केलो आपल्या एकल्याच पुत्राक ओपून दिलो देवान संसारासून असोय केलो आपल्या एकल्याच पुत्राक ओपून दिलो हालेलुया 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 सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे असो लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुया लोकांचो अत्रेक आतां वाडोवन येतालो आनी जुवांस कांय क्रिस्त गाय म्हणून हर एकलो आपल्या मना भितर चिंतूंक पडलो त्या पासून जुवांव सकडांक सांगा लागलो हांव तुमकां स्नान दितां उदकान पूण म्हजे प्रास सक्तीवोन एकलो येवंचो आसा ताच्या वाणाचो बांद सोडूंक सयत हांव योग्य न्ही तो तुमकां पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान स्नान दितलो लोक सगळो स्नान घेतालो जेजूय स्नान घेवन मागण्यार आसतना आकाश उक्तो जालो आनी पवित्र आत्मो दैहिक रुपी एक पारव्या बरी ताचेर देवलो तेदवा आकाशांतावन आयलो एक ताळो तूं म्हजो पूत म्हजो मोगासो तूं म्हाका भोवसड मानवलाय देवाचे उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता जेजू ख्रिस्ते मोगाळ भाऊन आनी भयणीनो पुढच्या आयतारा आमी जेजूचे आप परगटण्याचे फेस्त संभ्रमले आपणाचे खरें सैम उगडापे करचे आनी असोच आनी एक वांटो आईच्या वांजेलांत आमकां पळोवंक मेळचो जेजूचे आप परगटणी रायांनी ती त्या रायांनी येवचे तसले फेस्त म्हणून संभ्रमता तशेंच खाना शहरांत जेजून केल्लें पयलें अजापे तशें ताचो एक वांटो जावन आसा आनी तशेंच जेजूची पवित्र स्नानाची परब असो एक वांटो हाचे संगी क्रिसमस काळ असो तो संभ्रम संपता आनी सादो काळ फाल्यां तावन सुरू जाता हे एक वर्त मेट जेजूच्या जिवितांत कितें जाल्लें थोडो वेळ आमी नियाळ करून पळोवया असो हाचें सिग्निफिकन्स असो अर्थ कितें पयल्यान 19व्या शतमानांत कोडाची पिडा 1920 आतां ती आसा संपूर्ण जावन नास जावना पूण मुस्त विस्तरून आसली अमेरिकेच्या हवाई म्हणल्या एका राज्यांत ही इतली विस्तारली हाता भायर गेली कंट्रोल करूंक जावना वकात नातल्ले आनी अशें आसतना ह्या सर्व कोणाक कोडाची पिडा लागली तांकां फोर्सान तांच्या घरांत हाडून तांच्या कुटुंबांत हाडून अलग करून एका द्वीपाक मोलोकाई म्हणल्यार एका द्वीपाक विचार करचें आसलें ते थंयच मरोवन दित कित्याक तांची सेवा केल्यार आमकांय ती पिडा येता ती विस्तारून येता एकच वाट ह्या पिडेचेर जैत व्हरूंक तांकां अलग करचें आनी ते तांच्यातल्याक आसूं दीत मरोवन दीत गव्हर्मेंट स्वतो निर्धार जावन आसलो आनी अशें तांकां सगळ्यांक विचार करनासतना एक बेल्जियन याजक दम्याव म्हणटा ह्या लोकांक अशें सोडचें बरें न्ही तांकां आमी उत्तेजन दिवंक पावो तांकां खंडीत जावन दूख आसा तांकां न्हय मात्र कुडीची मोतीची कित्याक तांच्या कुटुंबांत हाडून ते अलग जाल्यात तांकां थोडी म्हणी शुश्रुशा दिवंक फावो म्हणून आपल्या वडिलांत हाडून हो याजक परवानगी मागता आनी थंय तांकां कुमो करूंक म्हणून वेता आनी जायत्या विविध रितींनी तांकां उत्तेजन दिवंक तो प्रयत्न करता पवित्र पुस्तक तो तांकां वाचून सांगता देवाचें बुजवण तांकां दिवंक तो प्रयत्न करता पूण लोक मानता हो थंय जावन आयला न्ही आमचे खातीर आयला न्ही म्हणून मानता पूण आपणाचो जावन घेवंक तांच्यान साध्य जायना कित्याक तांकां समाजानंत बहिष्कार करून पयस केला पूण आपणाचो म्हणून हाका घेवंक जायना आनी जायते तेंपा उपरांत तांची सेवा केल्लो परिणाम जावन हाका ती पिडा येता हाच्या आंगार सवकास ती कुणां पडटात खिणां पडटात कुणां दिश्टीक पडटात आनी तितलें जाताना
लोकांक कळटा वो खाली उतर आनी मात न्हय, वो आमची पिला आपणाचेर वावयता आनी ते ताका वेंगतात आनी वो व्हरतो याजक एक खोडाच्या पिडेचो परिणाम जावन खोडकार जावन वचून मरता. वो संत दम्याव. भाऊ आनी भयणीनो, आयडेंटिफिकेशन आमी आनी एकले सांगता एक करची तसली प्रक्रिया तितली सलिसायेची न्हय. त्या प्रक्रियेंत जायते हंत आसात. कश्टोवच्या सांगता इल्लेशी कुमोग करूंक बरें, पूण कश्टोवच्या सांगता आयडेंटिफाय करूंक आमकांच तांच्या सांगता एक करचें तितलें सलिसायेचें न्हय. एंटरिंग इन टू द शूज ऑफ द अदर म्हणटा हांव. आनी एकल्याच्या स्थितींत परिगतेंत एक जावचें सलिसायेचें न्हय. एक दीस एकलो भिकारी आसलो गोंय आनी त्या भिकाऱ्याक एकठांय करतना एकल्या दादल्यान पळयलें, मणेस्तान पळयलें, दिलें इल्लेशें दान दिलें, 100 रुपया दिलो आनी मुखार येतना ह्या मनशाक भोगलें, खाली पयशे मात दिले, कितें ताका गुड मॉर्निंग म्हणून विश करूंक नजो. मुखार गेलो, फाटी आयलो, ह्या भिकाऱ्याचो आयलो, हात दिलो, गुड मॉर्निंग कसो आसाय. आनी तितले येतना तो भिकारी बसलो, उठलो गय आनी म्हणालो, थँक्यू, देव बरें करूं, तुवें म्हाका 100 रुपया दिले, तुजे बरें दुसरे जणी दिवन आसात, तुज्या उदारपणा खातीर देव बरें करूं, पूण तुजे बरी हे दोळ म्हाका रेकग्नायज कर सेकंड दिलो कोणी ना, थँक्यू. म्हणजे दान गरजेचें, पूण ताच्या की चड मान, तो मान तो दिता ताका जायती तृप्ती. आनी त्या खातीर आयडेंटिफिकेशन जेजू आईच्या ह्या पवित्र स्नाना मुखांतर पातक्यां सांगता, मनशा कुळा सांगता आपणाक एक करता. पातका विनय खता विन जावन तो जल्माल्लो, देव तो पाताक ताका लागूंक साध्य ना तरी आपणाक एक करता. लुकाच्या वांजेलांत जर आमी पळयता 7व्या अध्यायांत स्नानीक जुवांत म्हणून जायतीं स्नान घेतात, पूण फारिजेव आनी शास्त्री स्नान घेनात, इन्कार करतात. लोक ते बरें स्टेटमेंट दिता आनी ह्या मुखांतर देवाची कितें मांडावळ आसली आपणा थंय जारी जावंक ते सोडिनात. पूण जेजू फारिजेव आनी शास्त्री खंय ताच्या मुखार आपणाक आयडेंटिफाय करता, एक करता, स्नान घेता. दुसऱ्यान स्नान घेतिल्ल्याचो परिणाम जावन जेजूक आपणाचे मिसांव कितें म्हणून स्पश्ट जाता. मिसांव कितें म्हणून ताका स्पश्ट जाता. 30 वर्सां आपल्या कुटुंबांत आसुल्लो, सुताराचें काम करनासुल्लो, खंडीत जावन थोडे म्हणी चिंता जेजूक आसलें आपल्या मिसांवा विशयान, पूण पवित्र स्नान घेतिल्ल्या त्या दिसा तावन संपूर्ण जावन कितें देव आपणाक आश येता तें ताका समजता. आनी त्या मिसावाक तो आपणाक तयार करचे खातीर अरण्याक वेता. थंय 40 दिसाच्या उपासा उपरांत संपूर्ण जावन त्या सक्तीन बरोवन आपणाचे मिसांव फुडें व्हरता. तिसऱ्यान न्हय मात्र जेजूक आपणाचे मिसांव स्पश्ट जाता, ते मिसांव करूंक छाती सकत एका रितीचे ससाय ताका मेळटा. पवित्र आत्मो देंवता. पवित्र आत्म्यानंत तो गर्भेसन पावुल्लो, पवित्र आत्मो खंडीत जावन ताचे थंय आसुल्लो, कित्याक तो देव, पूण एका विशेष रितीन पवित्र आत्मो ताचेर देंवता आनी एका रितीची मोर घालता. आनी ताच्या उपरांत तो पवित्र आत्म्या वरवींच मूव जाता, न्हय ताच्या चिंता वरवीं, न्हय ताच्या सक्ते वरवीं. पवित्र आत्मो संपूर्ण जावन ताका कंट्रोल करता. तर भाऊ आनी भयणीनो, पवित्र स्नान जेजूच्या जिवितांत एक म्हत्वाचें घडीत. हें घडीत तो आपणाक पातक्यां सांगता, पातक्यां सांगता एक करच्या वरवीं तें घडीत सुरू जाता आनी तें घडीत सोंपता कुर्साचेर. आनी जिवंतपणा मुखांतर परत दैवीक सैमांत एक जावनच्या मुखांतर तें संपता म्हण येता. हेंच आम्हा सुमेस्तांक देवान दिवचें देणें. हेच्या वांजेलांत, लुकाच्या वांजेलांत आमकां आयकूंक मेळचें बापाची उतरां, तूं म्हजो मोगाचो पूत, तूं म्हाका भोवसड मानवा लाय. हिंच उतरां सर्गेचो बाप आम्हा हर एकल्याच्या पवित्र स्नाना वेळा म्हणटा, तूं म्हजो, यू बिलॉंग टू मी. तूं ऑर्फन न्हय, तूं ह्या कास्ताचो त्या कास्ताचो शिकपी ग्रेस्त तें खंय न्हय, तूं म्हजो. आनी ह्या खातीर भावण आनी भयणीनो, आमी हर एकल्यांनी
जी उतरां जेजूक सांगल्ली बापान ती उतरां आमची करून घेवंक जाय. हांव कितलोय चलवलां जावंक पुरो, केद्या एवढ्या पातकांत आसूंक जावंक पुरो, कितल्या नाकारी रितीचें जिवीत म्हजें जालां जावंक पुरो, तरी म्हाका एक बरो वसो आसा. कित्याक हांव देवाचो, हांव देवाचो पूत, देवाचें दूद, देवाचो भुरगो, हें केदींच आमी विसरूंक नजो. आनी दुसऱ्यान जशें जेजूक मिसांव आसलें तशें आमकां हर एकल्याक मिसांव आसा. सवाल इतलेंच, तें मिसांव करूंक आमचें तें बरें मोण आसा की ना. जावं याजक, जावं आमच्या कुटुंबांत जावं धर्मीक, कोणी जावं आमकां हर एकल्याक आमचें मिसांव आसा. आनी हें मिसांव दितना देव खंडी जावन अदुरुय जावन एकसुरण जावन आमकां सोडिना. देवाचें मिसांव आमचें मिसांव न्हय. आनी ताची जबाबदारी आसा, आमचे सगळी जबाबदारी देवाक आसा. आमकां एकवीप करच्यांत, आमकां सक्तिवंत करच्यांत तें मिसांव मुखारसून व्हरूंक. आनी ह्या खातीर खंडी जावन जशें जेजून ते 40 दीस करशिल्ले तशें आमी थोडो वेळ म्हणी करसूंक फावो ताच्या सक्तेन बरोवंक. निमाणें भावनो आनी भयणीनो, जेजून पवित्र स्नान घेतिल्लें घडीत मुखारी 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 वेताना जायत्यांक द्वंद्वाचें जालें, सवालाचें जालें. तो देव जावन आसून ताणें पवित्र स्नान घेवच्यान अर्थ कितें आसा? वो एक नाटक गे, हे रियल गे, निजायकी वळखून घेतलें जाल्यार कितें परिणाम पडोवंक आसा? देखून वांजलांनी आमी जर आमी पळयता तर जाल्यार हातूं एका रितीचें उगडापण, रॉंग रितीचें उगडापण आमकां पळोवंक मेळटा. दाखल्याक म्हणजे 4 वांजलांत पयलो वांजल आमी जाणाव मार्काचो वांजल. जरी पवित्र पुस्तकांत मातेव असो म्हूण आसा, मार्काचो वांजल पयलो बरयलो जावन आसा. मार्काच्या वांजलांत सारक्या रितीन आसा, स्नानीक जुआवणू ताका पवित्र स्नान दिलें. पवित्र स्नान दिल्लो व्हड, पवित्र स्नान घेतिल्लो ल्हान निजाकी. तशें म्हळ्यार स्नानीक जुआवू जेजूच्याकी व्हड म्हूण जालो, पदवेसो म्हूण जालो. मार्क कांय दांपी नासतना तें सांगता. उपरांत येता मातेवाचो वांजल, आनी मातेवाच्या वांजलांत थंय स्नानीक जुआव म्हणटा, हांवें तुजे तावन स्नान घेवचें, तुवें कशें म्हजे तावन स्नान घेवचें, हांव दिवंक तयार ना. सवकास मातेव बांदून हाडटा. जें कितें त्या दीस घडलें पळय ताका आनी एक अर्थ आसा म्हणून. लुकाच्या वांजलाक येताना जेजू स्नानीक जुआव तावन स्नान घेता म्हूण हांगा उल्लेख ना. जेजून स्नान घेतलो म्हूण उल्लेख आसा. स्नानीक जुआवकूय ते थोडोसो बंदेंत घाला म्हणलें तसलें हें तीर्प आनी दिलां. जेजूचें पब्लीक जिवीत सुरू जातना स्नानीक जुआव हातूं आसा. देखून सवकास स्नानीक जुआवक एवॉयड केला. जुआवाच्या वांजलाक येताना स्नानीक जुआव नांतना. जेजून स्नान घेतलो पूण स्नानीक जुआव ना थंय. ताचे तावन घेतलें म्हणलें तसलें क्लियर जावन जें कितें घडलें तेन्ना. म्हणजे सवकास इगर्ज मते की समस्या आसलो सुरवेर, जेजून हें स्नान घेवचें जाल्यार कशें. ताणें न्हय मात्र आमचें सैम घेतलें, आमचे संगत ताणें एक केलो. हें सदांच आमी उडास दवरूंक फावो. देव आमकां आमचे संगता रावच्याक इमॅन्युअल जालो मात न्हय, आमच्या हर एकल्या संगता तो आयडेंटिफाय करता. एक घडी वेळ आमचे दोळे धांपया. सोमयांची सो तुवें तुकास पातकी मनशा संगता वलायलोय. आमचे सैम घेतलें मात्र न्हय, आमच्या संगता तूं एक जालोय. पूण आमकां शिकयलें तुवें ह्या पातका विरोध कशें जैत वरचें म्हणून. न्हय आमी पातकी न्हय म्हणून भासच्यांत, बगार वळखून घेवच्यांत आनी कुरपेन पवित्रत्मेच्या सक्तेन बरोवन ह्या पातका विरोध जैत वरच्यांत. अर्गांनी होगळाप सोमया आमचें जिवीत आसा तशें स्विकार करन त्या पवित्रत्मेच्या सक्तेन चलोवंक आमी सुमेस्तांक फावो कर. आमेन. उबी रावया. आज जेजूच्या पवित्र स्नानाचो दीस जावन आशिल्ल्यान आमच्या पवित्र स्नानाच्यो बसवण्यो आतां आमी नवीकरण करया. सर्व पदवेदार देवा बापाक, सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक तुमी सत म्हणटात मू. वय आमी सत म्हणटा. जेजू क्रिस्त ताचो एकलोच पूत अंकवार मोरयेतावन जल्मालो. ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निकेपिलो. तो मेल्ल्यांतलो नव्यान जिवंत जालो
आणि बापाच्या उजव्याक बसला ह्या आमच्या सुम्याक तुम्ही सत म्हणतात मग वय आम्ही सत म्हणता बापा आणि पुतातावन उप जाल्ल्या आमच्या जीव देणाऱ्या पवित्र आत्म्याक तुम्ही सत म्हणतात मग वय आम्ही सत म्हणता कॅथोलिक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचे बोगसणे कुडीचे पुनर्जीवनपण आणि सासनाचे जिवीत तुम्ही सत म्हणतात मग वय आम्ही सत म्हणता तर आता आमकां उदकान आनी पवित्र आत्म्यान नवो जल्म दिला आणि पातकांचे बोगसणे दिला तो सर्वपदवेदार देव आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्त बाप आम्हा सुमेस्तांक सासनाच्या जिविताक आपल्या मोगान सांभाळून जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन. आता सर आमची मागणी त्या देवातय आता आम्ही उभारया. बाबा पवित्र सभेच्या वडिलांनी पवित्र आत्म्याचे सक्तीन बरोवन तुझे मिसांव संसाराच्या चोरपंथांनी पळोवंक आदार दी म्हूण मागता. जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बाप्पा आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाच्या चोर मुखेल्यांनी चोर लोकांचे उदरगतीक वोवून प्रगतीचे वाटेर चलोवंक आनी शांती समाधान स्थापीत करूंक तुजी कृपा दी म्हूण मागता. बाप्पा आमचे मागणे आयक. आमच्या पिरगजीच्या चोर कुटुंबान तुझे आजीरपण स्वीकार करून मोगाचे कुटुंब बांधून जेजूक साक्षांत जियोंक भाग फावो कर म्हूण मागता. बाप्पा आमचे मागणे आयक. आमच्या युवाक युवातींनी तांचे जिणेच्या चोर विंसवणेंत तुजो आदार दी. अशें बरी जिणी बरो फुडार बांदूंक तांकां आदार दी म्हूण मागता. बाप्पा आमचे मागणे आयक. ह्या पवित्र वेदी बोवारी हाजीर जाल्ल्या आम्हा सर्वांक तुज्या बोळान भर. अशें एक परजा एक बरें फिरगज कुटुंब बांदूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता. बाप्पा आमचे मागणे आयक. बरोबर मौन रावन आमची वैयक्तीक प्रार्थना आमी भेटूया. सर्गींच्या बापा तू म्हजो मोगा सोपोवतो. तू म्हाका भोवसड मांडवालाय पूण तुवें उसारली ती उतरां तुज्या पुता जेजू थंय ती उतरां आमच्या थंय तूं उसारताय. ती उतरां सदांच आमच्या काळजा मनान जगोवन दवरूंक आमकां शिकय. ज्यो गरजो आमी तुज्या मुखार उसारल्यात त्यो सर्व आमकां फोव कर आनी ज्यो कितें आमी उसारुनात जें कितें आमकां गरजेचें तें सगळें आमकां फोव कर. आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. बाबा भयणीनो आमी भेटूंचे हे बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या तांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्या पयसुच्या दबाक सरस्पोर मानून घेव. सर्गींच्या कनवड्या बापा तुझ्या अपुर्बायेच्या पुताक प्रगट केलाय त्या दिसा आमी तुका ओपूण दिता तें देणी मानून घे.
मनशांचे दया करून सगळ्या संवसाराचे पातकां धुवन काडूंक ताणें आपल्या स्नानाच्या वेळार खुशी दाखयली आणि उपरांत खुर्सार आपल्या रक्ताच्या स्नानांत ती खुशी पाळली. आता ही तुझ्या भुरग्यांची भेटवणी बदलून तासो खुर्साचो यज्ञ जावं दी आणि तांतू आमची पातकां धुवन वसूं दी आमच्या सुडवंदरा जेजूचे नावे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धीन वासुया. वर्षामी करूं पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदरा आणि शासनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व तै आम्ही तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आणि आमच्या फायद्यासो. जोर्दान नदींत विचित्र खुनांनी पवित्र स्नानाचे तुझे नवे देणे तुवें परगट केले. मुनीस जाल्लो तुजो शब्द आमचे मदें खरोच आसा म्हणून आमी सत म्हणूंक सर्गार तावन तुजो ताळो आयकोंक दिलोय. पारव्याच्या रुपान तुजो आत्मो देवलो आणि जेजू तुजो सेवक म्हणून ताणें दाखयले आणि दुर्बळ्यांक सोडवण्याची बरी खबर दिवंक आनंदाच्या तेलान माखून ताणें ताका अभिषेक केलो. देखून आता सर्गींच्या देवदूतांचे गायन संतोषान आमी प्रेतुमेर गाजयता आणि निरंतरी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र आणि सगळी तुजी रचना तुका वाखणता. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्त तुज्या पुता आमच्या सुमया वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सर्व जीव आणि पवित्रपण उब जाता. उदेंती तावन अस्तेम ते पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक खाशा परजातून समयत आसाय. देखून बापा खालतेपणी आमी हे मागणें करता तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुझ्या पुता आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार संभ्रमता. तो परदीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेचपर्यंत जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणीक खराराचें हें रगत पातकांचें बोक्साने मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्थ सगट परगतुया.
आमचे सोडवणे पासत तुझ्या पुतान सोसलेल्या कष्टा मरण असो ताच्या अनंतभरीत पुनर्जीवनपण असो आणि सर्गार सोडणे असो आम्ही भक्तीपणी उडास करता आणि तो परत येतलो म्हणून ताची वाट पळोवन आसा देखून आम्ही उपकारी काळजान हे जीवित आणि पवित्रपण दिता ते बलिदान तुका समर्पिता जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगा जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तिचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल आणि तुझ्या पुताचे कुडीन आणि रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आणि जेजू सोवे एक कूड आणि एक आत्मो आमी जावंक निर्मी तुका भेटयलेलें सस्नीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव बगेवून अवकार मोरयेच्या तुज्या बगेवून धर्मदूतांच्या सांजुजे ती सोपोती आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी सुमेस्त भक्त संगता तुवें विंचून काडलेल्या दायजान आमकां वांटो मेळो तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता बापा हे बले वरवीं आमकां तुजी इश्टगत मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या बगेवन बापाच्या आनी पिटर पौल आमच्या गवळी बापाच्या संगता पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी मनियाऱ्या बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे संगती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक बवरतांत आनी प्रिती मोगांत तीर कर तुजे हुजेर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे कणबळ्या बापा संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दये करून तुजे थंय एकठांय आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीक आनी तुजे इश्टे खातीर त्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक महिपासान तुज्या राजांत घे थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां बरवसो आसा क्रिस्तांच्या सुमया वरवीं ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदन आणि वैभव तुका सासनाच्या सासना तू म्हजो मोगाचो पोत म्हाका तूं चड मानवालाय समेस्तंग जेजून त्या हक्कान भागीदार केल्यांत देवाची भुरगीं जावन ताणें आमकां विंचल्यांत तर जेजून शिकयलें प्रार्थना सांगता म्हणटा आमच्या सगळें जिवीत त्या बापाच्या हातीन समर्पिया सांगता म्हणया आमच्या बापा सर्गेच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्ळेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वाईटांतले आमकां निवार दय करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वोंदरा जेजू क्रिस्ताचें दुसरें येणें बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदारका कुळटेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवर्ताचेर दिश्ट घाल तुजे कुशे परमण आमी समेस्तांक शांती देन एकवटान सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सोफे आसो एकामेकाक शांती दियात क्रिस्ताची शांती देवाची शिडी संसाराचे पाप करतली आमची काकूत कर देवाची शिडी संसाराचे पाप करतली आमची काकूत कर देवाची शिडी संसाराचे पाप करतली आमकां शांती दी सुमयान जेजू क्रिस्ता जिव्या देवाच्या पुता बापाच्या खुशे परमण आनी पवित्र आत्म्याच्या सहकारण तुज्या मरणा वरवीं संवसाराक तुवें जिवीत दिलें हे तुजे भोव पवित्र कुडी आनी रक्ता वरवीं सगळे आमच्या खोटेपणांतले आनी सर वायटांतले आमकां निवार आनी सदांच तुज्यो आज्ञा पाळूंक आमकां आदार दे आनी तुजे सरशिली वेगळी सरूंक आमकां केदींच निर्मी नाका
पळया हो जावन आसा जेजू देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती जीवनाक आपोवन घेतली आमी सुमेस्त सुभागी तुमच्या दिरुंचे म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पाती येता. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पाती येवन हांव तुका वेंकून धरता आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे ताव केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. Jesu, moja gloria. Jesu, sławi moja. I kalcendu moja. Sławy, sławy, sławy Tuka. Raya sergincia, Отмятиемся, прокастуйся, покой. Джиньича пойда, амча берлоша, откакаро мира. Курбиту жаниде, Сергичива. Kurpintu janida, segi jiwa daku. Jesu moria moria, Jesus mari moria. Ikar santo moria. प्रार्थया. कनवळ्या बापा, तुझ्या भुरग्यांच्या जेवणांत वांटो घेतल्या उपरांत खालतेपणी तुझ्या लागीं आमी मागता.
आमी तुझे खरी भुरगीं देखून तुझ्या भुरग्यांक सोबता तसले आमचे जिवीत जावं दी. हे देणे आमकां फोव कर तुझ्या प्रितीवन पुता जेजूचे नावे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा आपलो आशीर्वाद तुमचे वयर घालो. वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी कृपेन तुमकां धाडटा. देवाचे बोट उपकार. प्रजाचे शीस करा पवित्र स्थान दिया. असा तुमच्या संगता आता आणि सदा. विक्टोरी असाय तेच वौराडी पूर्ण थोडे. Papa, Putacie, Pujtrit, Mentionavi. Amen.